पक्षान येयल्ले आसा अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना ते वेगळे भाशा आमचे कॅन्डिडेटा पल्लवी तेंचे बद्दल उलोवपाक लागलेले आसा. सो आमचो ऑलरेडी एक रावंड कंप्लीट जाला. आमी 5 तारखेर विसय फाल्यां विसय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कंप्लीट करतले फर्स्ट रावंड आनी आमची ऑलरेडी कॅम्पेनींग जाल्ली आसा. सो आतां आमी सेकंड रावंडूय स्टार्ट करतले. 50 प्रमुख म्हणून आमी 50 प्रमुखाची सगळ्याक भेट घेतले. आमकां जिखपाची खंयच आडखळ अशें दिसना. काँग्रेस पक्षान आतां फॉर्म भरतले काय ना तेवूय दुबाव आसा. सो अनअपोज येतलीशी अशी आशा आसा. देवी शांतादुर्गेक आज ती पांय पडपा आयल्या. आमी सगळ्याक पांय पडोवन अशें मागता की तांकां आनी मन दिवनाका, कित्याक ते आतांच तेंचें मन खसलेलें आसा. ते आनी फुडें वयतले अशें म्हाका दिसना. आमी अपक्ष अनअपोज येतले अशेंच आमकां वाटता. लोकसभाचो उमेदवार आहा जो कॅन्डिडेट आमच्या मतदारसंघान आयिल्लो आहा, एक जोश असो येयल्लो आहा लोकांच्या मदीं. आयज पळयतात जाल्यार आमी म्हणटात मोदीजीचें जें काम आहा, जें विजन आहा, तें पळोवन आमचे भितर खुबशे लोक जॉयन जातात. बरें आनी म्हाका निसंकोच सांगपाक शकता की इजिली आमी हो सीट सावथ गोवाचो इजिली जिखपाक शकता. आज कुट्टाळे मतदारसंघातली ही शेवटची मिटींग आसा आनी आतां ह्या सप्तकात आमी आतां मुरगांव वचपाचें आसा. पण एकूण कुट्टाळे मतदारसंघा भितर संबंद सकाळ पासून आमी पळयतात एक बरो रिस्पॉन्स हांगासर पळोवपाक मेळटा. आमचे आमदार हांगसरले अपक्ष आमदार एन्थनी वास्ते आशिल्ले आनी त्यामुळे संपूर्ण मतदारसंघा भितर एक बरें वातावरण ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान आसा. हें हातूंतल्यान दिसून येता आनी पूर्ण विश्वास आसा. सगळ्यांनी एक सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीक ह्या मतदारसंघा भितर डेफिनेटली बऱ्या प्रमाणान लीड जी आसा ती ह्या मतदारसंघान मेळटली हो विश्वास हांगसरल्या कार्यकर्ते आसात, हांगसरले आमदार आनी हांगसरले सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हांच्यान दिल्लो आसा. आतां आमचे कॅन्डिडेट आसा ती मिसीस पल्लवी देन आनी आमचे नरेंद्र मोदीचे जो पावर आसा ओके ते दोनूय मेळून प्लस पॉयंट जावन आमी 100% 400 पार आनी गोव्याची दोनूय सिटां आमी जिखतले. भारतीय जनता पार्टीच्यान जो नारा दिल्लो आसा विकसीत भारत तेजो सगळे कडेन इम्पॅक्ट दिसून येता आनी आमी सगळे कडेन पळयतात डेव्हलपमेंट कितें आसता तेका लागून सगळे लोक आमकां वोट करतले 100% आनी भारतीय जनता पार्टीची दोनूय सिटां नॉर्थ आनी सावथ जिखतली. अशोक बाब खंय तरी कोट्टाळे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इज रिप्रेझेंटेड बाय इंडिपेंडंट MLA इतलो मोठो प्रचार जावं इतलो मोठो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटलो अशें तुमी एक्सपेक्ट केल्लें बी? एक्सपेक्ट म्हळ्यार कितें आसा डबल इंजिनाचो पावर हो ओके आनी आमचें मंडळूय आसा डबल इंजीन सरकारूय आसा. तेजो दोनूय मिक्सचर जावन आमकां हो रिस्पॉन्स बरे भशेन रिस्पॉन्स जाल्लो. कॉन्फिडंट आसा की सीट कन्फर्म? 100% आमी कॉन्फिडंट आसा. पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो ने जो प्रचार चालू किया है तो हमारे तरफ से जुवारी नगर के सभी लोग भी चाहते हैं कि और कुट्टाली के मतदार संघ के सभी लोग बीजेपी के पक्ष में हैं और इस बार नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास और 400 पार इसके लिए पूरा हमारा कुट्टाली कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार है.